नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन मारलो भायर। पणजेचे जिल्लो सत्र न्यायालयाचो निकाल, पूजाक अटक करूंक पोलीस मेकळे। पंचायत वांगड्याच्या मानधनात 2000 रुपया वाढ, मंत्रिमंडळाचो बावटो, सरकारी तिजोरीचेर 2,63,00,000 वजें, पावसाळी अधिवेशनात बिल येतले विधानसभेत। कर्नाटकात कदंबा आडावन एक्टिविस्टांनी केल्ले निदर्शनाचो मागला रिपोर्ट। कदंबा आडावप सारकें न्ही, केंद्राकूय चीट। मंत्री म्हणटा प्रवाहात कर्नाटकाच्या 30 आड गोंयचे 3 पुरो। तीन दीस सेगीत उटंगाराच्या पावसा उपरांत बुधवारा विसव, ब्रेस्तारा ऑरेंज, 14 तारखेमेरेन खंयलो अलर्ट। आता मेरेन मान्सून पावस 63 इंच पार, सरासरीचे 28% मायज। मोपा लिंक रोडाचे ब्रेस्तारा केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या हातान उक्तावण। 900 कोटीचो लिंक पूल, मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक राष्ट्रीय महामार्गाक जोडपी आकर्षक लिंक रोड। कला अकादमीची स्थिती भयानक, अकादमीचे स्थितीचो रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याक दितलो। युरी म्हणटा श्वेतपत्रिका, ज्युडिशियल इन्क्वायरी जायच, इश्यू पावसाळी अधिवेशना। जुनाट डेंग्यूचे 60 केजी, वर्षभरात केशींनी 140% वाढ, 60तल्यो 52 केशी उत्तर गोंयांत, 8 दक्षिणेत। जुनात पावस कमी पडिल्ल्यान खंय केशी वाडल्यो। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात मुखेल सूत्रधार आणि आरोपी पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान भायर मारलो। पणजेचे जिल्लो सत्र न्यायालयान निवाडो दिलो। आता पूजा शर्माक अटक करूंक पोलीस मेकळे। पोलीस कितें करता ताचेर लोकांची नजर। 15 उलगली, पोलिसांची पूजाचे अटकेचेर कसलीच हालचाल ना। Sir, as the bail has been dismissed, so your client will appear before the IO or you will approach the higher. Let us see before my client to decide. According to me, there was every reason to grant bail. But then this has happened. Okay. So do you think there still political pressure is there? I don't know. Somebody may just bow down to political pressure externally also when there is no pressure. Because of politics, politicians, it's like that. While rejecting the anticipatory bail plea of Pooja Sharma, the court has observed that even though she was not present at the crime scene when the alleged crime was committed, still she is the ultimate beneficiary of the demolition. Therefore, she is the prime accused, she is the main accused. The court has further observed that summon after summon was served to Pooja Sharma, but she intentionally delayed the proceeding and did not appear before the investigation officer. About the alleged demolition, the court has observed that it is not an incident or crime against any individual, but it is a crime against the public at large because it has shaken the sentiments of local people. The court has also observed that Agarwadekar family is still in trauma, and if the bail is granted to Pooja Sharma, the trauma will extend. One side, the road has been cleared for crime branch to arrest Pooja Sharma in this case, but Pooja Sharma also has option to approach High Court challenging the order of the principal district and sessions court rejecting her anticipatory bail plea. Mukesh Kumar for Prudent. पंचायत वांगड्याच्या मानधनात वाढ, मंत्रिमंडळाचो बावटो, मानधन 2000 वाडयलां। आता सरपंचांक 8000, उपसरपंचांक 6500, पंचायत वांगड्यांक 5500 मानधन। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। सरकारी तिजोरीचेर 2,63,00,000 अतिरिक्त वजें, पावसाळी अधिवेशनात बिल येतलें।
पंचायत वांगड्यांच्या मानधनात 2,000 वाढ करपाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. पयलीं सरपंचाक 6,000 मानधन मेळटाले ते आतां वाडोवन 8,000 दितले. उपसरपंचाक 4,500 मानधन मेळटाले ते आतां वाडोवन 6,500 केला. पंचायत वांगड्याक 3,500 मानधन मेळटाले ते आतां वाडोवन 5,500 केला. मानधनात वाढ केल्ल्यान सरकाराचेर अतिरिक्त 2.63 कोटीचे वजे. येता त्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे बिल मान्यतायेक येतले. ओके, गोवा पंचायत सॅलरीज अलाउन्स ऑफ द सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि पंच हांची सॅलरी जी आहा पळय न्हू ती 2-2 हजार रुपयांनी वाडयली एडिशनल. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024. युनायटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इज द थीम लँड रिस्टोरेशन और डेझर्टिफिकेशन हो कार्यक्रम आमी केल्लो ऑलरेडी ताज्या खातीर. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्झम्पशन ऑफ द स्टॅम्प फ्री आमी ते फक्त विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी त्या एक प्रोजेक्टा खातीर तेजी हें केलां. एक्झम्पशन ऑफ द स्टॅम्प फीज दिला ताका. Approval for the extension of the 6 months agency to engage the same contractor in the civil supply. Okay. आणि लास्ट आयटम इजेन आमी GBBN जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तांकां एडिशनल आमकां आनीक 2+2 4 year सर्विसीस दिवच्यो पडल्या टू फॉर द सर्विसीस पर्पज. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि रुपेश राऊत. म्हादय विशीं कर्नाटकांतल्या म्हादय आंदोलनाचेर चीफ सेक्रेटरी आनी पोलिसां कडेन रिपोर्ट मागला. कदंबा आडावन आंदोलन करप सारकें न्ही, मुख्यमंत्री उलयलो. ताणें खंय केंद्र सरकाराकय बरयलां. रिपोर्टा वयल्यान कितें तें कळटलें. WRD मंत्री म्हणटा प्रवाह समितीचेर कर्नाटकाच्या 30 आड गोंयचे 3 पुरो. तांची खंय तकली बरी चलता. ऑफकोर्स हांवें DGP आनी CS ह्या दोनूय लेवलाचेर हांवें ताजो रिपोर्टूय मागयला. DGP म्हणजे म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान. नेक्स्ट CSाकूय सांगला CS to CS ताज्या कडेन उलय म्हणून. कारण अशा पद्दतीन म्हादयच्या विशयाचेर आंदोलनांनी विशेश करून आमची इंटरस्टेट ज्यो बस चलता तिका हार्म नो डावट तेच्यांनी मोडतोड करूंक ना, बट ते बसीचेर वयर चडप नाचप ती हाडप हे योग्य न्ही. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय ताज्या बद्दल बरयलां ऑलरेडी. कारण कशें आहा हांव परत एकदां सांगता, म्हादयची प्रवाह ऑथॉरिटी थंयसर कितले लोक तेंचे बसले हेका म्हत्व ना. आमचे 4 लोक सुद्दां जरी गेले न्ही जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय न्ही तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. ताच्या खातीर हाव दे डीड द डायवर्जन, उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हांवें स्वता पळयला. म्हणून तेंच्या त्या टिमीक तो करप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तो तेंच्यांनी पळयला. म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणात तांचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो ताका लागून जावंक लागला. महाराष्ट्रान वेगळो रिपोर्ट दिला, आमी वेगळो रिपोर्ट दिला, कर्नाटकान वेगळो रिपोर्ट दिला. तोय बी रिपोर्ट जा तो सिलपॅक एनवॉलपान रिपोर्ट जेन्ना सबमीट केल्लो तातूंत कितले जाण बसले मिटिंगेक थंयसर हेका म्हत्व ना. वॉट रिपोर्ट हॅव सबमिटेड दॅट इज इम्पॉर्टंट. मंत्री सुभाष म्हणटा कर्नाटकाच्या 30 आड गोंयचे 3 जाण पुरो. गोंयचे 3 हुशार आसात म्हूण ताचो दावो. आणि विजीट केला त्या सांगताले कितें आणि एक ऑपोजिशन म्हणटा की गोंयचे फक्त 3 मेंबर आसता आणि बाकीचे त्यांचे 30 हांगा तितले बुदवंत जाण हुशार आसा लक्षांत घेयात. म्हणून आमी 3 विकेट बूक केलो नाही. आमकां दुसरे धाडटा 30 आनी 40 धाडटा म्हणून आमकां 40 आनी 50 धाडपाची गरज ना. वी हॅव फेथ इन अवर ऑफिसर आनी दे आर क्वायट कॅपेबल. ऑपोजिशन तिका करपच न्ही, ते तांची कामच न्ही. उदकाचो प्रवाह खंयच्यान खंय वता तो मे म्हयन्यांत जर जाल्ले लक्षात दिवचे नाशिल्ले. उदकाचो प्रवाह खंयच्यान खंय डायवर्ट जाल्लो आसा, खंयच्यान खंय वता, कसो वता, कितली कॅपॅसिटी आसा, उदकाची वेस्ट कितली जाता, सलायनिटी खंय पर्यंत आसा, हें सगळें आतां पळोवपाक मेळिल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 3 दिसांच्या सेगीत उटंगारा उपरांत बुधवारा मातसो विसव घेतिल्ल्यान लोकजिणेंत मातशी थाकाय. ब्रेस्तारा हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट दिला. 14 जुलय मेरेन खंय येलो अलर्ट. आतां मेरेन मान्सून पावस 63 इंचां वयर पावला. मोसमी सरासरी परस 28% मायज. फाटल्या 24 वरांत 2.5 इंच पडला. 3 दीस उटंगराच्या पावसाक लागून पुराय रस्ते इबाडल्यात. बेळगांव गोंय राष्ट्रीय महामार्गा वयल्या 3 घाट ते अनमोडच्या रस्त्यार फोंडकुलां पडून उदक भरलां. ह्या रस्त्या वयल्यान वाट काडटा आसतना बुधवारा 3 गाडयो ह्या फोंडकुलांनी पडून उमथल्यो. पळयात प्रमोद फोंडेचो रिपोर्ट. बेळगाव गोवा या नॅशनल हायवेचेर तेनेघाट पासून आनमोड पर्यंत जो रस्तो आसा पूर्णपणे खड्डेमय जाल्लो आसा. तशेंच थंय आशिल्ल्या हात्ती ब्रिजाच्या सायडीन जो
सर्वीस रस्तो केलो आसा त्या रस्त्याचेर मोठमोठे खड्डे पडिल्ले आसात. तशेंच थंय जे पाणी जावपाची जी वाट आशिल्ली ती पूर्णपणे ब्लॉक जाल्ल्या कारणान थंय पाणी साचलेलें आसा. तेका लागून तळ्याचें स्वरूप येयल्लें आसा. पाणी आनी खड्डे हेका लागून ते खड्ड्यांचो अंदाज वाहनांक येना. तेका लागून आयज दिवसभरात थंय 3 वाहनां पलटी जाली. एक ट्रॅक्टर, एक टेम्पो आनी एक कंटेनर अशी 3 वाहनां पलटी जाली. तेका लागून हो रस्तो आसा जो वारंवार ब्लॉक जायत आसात. आयज पासून थंयसरल्यान जी लायट व्हायकल आसा ती येवची पूर्णपणे बंद जाल्ली आसा. तेका लागून ही व्हायकल आसात ती अनमोड, मारसंगळ, तेनेघाट ह्या मार्गांतल्यान वळवण्यात येयल्ली आसात. तशेंच तो मार्ग ल्हान आशिल्ल्या कारणान हॅवी व्हायकल आसात त्यो हाती ब्रिजांतल्यानच वचत आसात. तेका लागून अपघाताचो धोको हो मोठ्या प्रमाणात वाडिल्लो आसा. मात्र हेज्या कडेन पॉलिटिशियन आसत किंवा वरिश्ठ अधिकारी आसत हे साप दुर्लक्षित करीत आसात असो आरोप स्थानिक लोक करीत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. मोपा लिंक रोडाचे ब्रेस्तारा केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या हातान उक्तावण. 900 कोटी मोडून लिंक पूल बांदला. मोपा विमानतळाक राष्ट्रीय महामार्ग 66 कडेन जोडपी हो राष्ट्रीय महामार्ग 166S. सुरवातीक ह्या प्रकल्पाक बरोच विरोध जाल्लो. लोक रस्त्यार देवलो. सरकारान इशू तडीक लायलो. पेजाद आनी आकर्षक मोपा लिंक रोड लोकार्पणाक तयार. नमस्कार, हांव आसा नॅशनल हायवे 66 हांगा आसा आनी फाटल्यान जे तुमी पळयतात तेजे बोर्ड आसा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आनी फाल्यां उक्तावण जातले नितीन गडकरी केंद्रीय मंत्री हांच्या हस्ते. आनी आयज मोठ्या प्रमाणान काम जे आसा युद्ध पातळीचेर काम सुरू आसा. सुकेकुर्ण धारगळ हांगाच्यान स्टार्ट जाता ते मोपा एअरपोर्ट मेरेन वयता. फाल्यां लोकार्पण जातले, हँड ओवर जातले आनी तेच्या उपरांत जे येरादारी आसात ते हांगाच्यान जातले. जे ओल्ड रोड म्हणजे गांवांतल्यान जो रोड आसा तो बंद जातले. आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की त्या वाटेन फक्त 2 व्हिलर जे आसात त्या रोडासून वयतले अशें आसा ते आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. फुडें ट्युरिस्टांक आकर्शण करपा खातीर धबधब्याचो सीन करप सुरू आसा. ताच बरोबर पेंटींग, रोडाक पेंटींग करप सुरू आसा. आतां फाटल्यान जो टोल जे आसा हांगा ते टोलाक नांव मागीर बॅनर मारप तेय सुरू आसा. फुडें आमी जर वयतात फुडें मोपा एअरपोर्टाच्या लागीं जाल्यार थंयसर ते फाल्यां फंक्शन जातले. थंयसर बसपाचे अरेंजमेंट ते सुद्दां थंयसर सुरू आसा. एकंदर सुकेकुर्ण धारगळ ते मोपा एअरपोर्ट मेरेन जे 6 किलोमिटर जे लिंक रोड जे आसा जे बांदपाक आयल्या आनी हायेस्ट पिलर जे लिंक रोड जे आसा ते हेच मोपा एअरपोर्ट लिंक रोड आसा. आनी फाल्यां केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्ते हांगा इनॉग्रल जातले. हाच्या पार्श्वभुमीचेर जे आमी जर पळयतात जाल्यार खुबशे वर्कर जे आसात हांगा काम करतना आमकां दिसपाक येता. हांगाच्यान जे डायरेक्ट पणजीच्यान डायरेक्ट सुकेकुर्ण धारगळ ते डायरेक्ट मोपा एअरपोर्ट हांगा मेरेन वयतले. आनी सध्या जर पळयतात जाल्यार युद्ध पातळीचेर हांगा जे काम जे आसा सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. पेडणे रेल्वेच्या बोगद्यांक फांतोडेर सुमार 3 परत चिखल भरलो. ताका लागून कोंकण रेल्वे मार्गावेल्यो वंदे भारत, जनशताब्दी, मांडवी, सावंतवाडी, दिवा आनी मुंबय मंगळूर गाडयो रद्द करच्यो पडल्यो. मंगला एक्सप्रेस पनवेल, लोणावळा, पुणे, मिरज, मडगांव मार्गावेल्यान धाडल्यो. रातीं उसरा मेरेन काम खंय जाग्यार पडटलें. CMDन येवन स्वता परिस्थिती पळयली. देखिए, इस पूरे कार्य में इस टनल के अंदर 100 से अधिक मजदूर लगे हैं और उनके 20 से 25 सुपरवाइजर्स हैं और हमारे चीफ इंजीनियर तक लेवल के अधिकारी अंदर मौजूद हैं. इसके अलावा हमारे कुछ कंसल्टेंट्स हैं टनल के, वो मौजूद हैं और कुछ हमारे एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं, वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे. हम सभी लोग मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पानी का बहाव है जो नीचे से आ रहा है इसको हम लोग सायंकाल
7-8 बजे तक रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। Again in the early morning at around 3 o'clock, again water was seen oozing out, and this is probably because of heavy rains in that area, Parnam area. So again traffic has been disrupted on Konkan Railway, and because of this we have cancelled some of the trains and diverted some of the trains. So we are expecting restoration by evening of trade, and hopefully we hope that traffic will get restored. Those trains which have been cancelled, those passengers will be getting full refund, and some of the trains we have terminated at Sawantwadi, so we are getting those passengers by bus to Madgaon. हांगा जे मड जे आसा, माती जी आसा जमनी खालाच्यान वयर आल्ले आसा आणि एकंदर भयानक सिच्युएशन आमकां पळोवपाक मेळटा. एकंदर जे कामगार जे आसा युद्ध पातळीचेर काम करीत आसात, आणि जर तुम्ही पळयतात जाल्यार मातीचो ढेर हांगा आमकां दिसपाक येता. सद्याचे कोकण रेल्वे जे आसा सद्या स्टॉप आसा, येरादारी जी आसा सद्या बंद आसात. सद्याचे सगळे जे ट्रेन जे आसात सद्या सावंतवाडी हांगा स्टॉप केल्लेले आसात, आणि येरादारी जी आसा अजून मेरेन कन्फर्म ना कितले मेरेन जातले काम आणि केन्ना जातले. एकंदर हांगा जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा हे सांज मेरेन किंवा फाल्यां सकाळी सुद्धा जाऊ शकता. पण हे जे हेचो जो इफेक्ट जो आसा जे कोकण रेल्वेच्यान जे प्रवास करपी जे लोक आसात तांकां जाऊ शकता. एकंदर आमकां पळोवपाक मेळटा की गेल्या 3 दीस कंटिन्यू पावस लागला. ह्या पावसा कारणान खुबशे जाग्यार लोकांक त्रास जाल्लेले आसा, आणि आता रेल्वे ट्रॅक जो आसा सद्या बंद आसा, आणि आता हेचे काम जे आसा युद्ध पातळीचेर सुरू आसतना आमकां सद्या पळोवपाक मेळटा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. कला अकादमीच्या कामाचो रिपोर्ट करून मुख्यमंत्र्याक दितलो. मुख्यमंत्र्यान निवृत्त हायकोर्टाच्या जुईजा वरवीं कला अकादमीच्या कामाची चवकशी करची. विरोधी पक्ष फुडारी युरी मागता. मुख्यमंत्र्यान वेळ थारावन खंय चवकशी तडीक लावची. PWD, कला संस्कृती खातें आनी कला अकादमीच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतल्या उपरांत युरी मिडिया कडेन उलयलो. Art and Culture Department as well as the PWD to come and certain technical specifications were what we were looking at. कालच्या दिसाक तुमचो चोयला आसतलें की आमी सदांच म्हणटा की हो लिकेजाचो सरकार म्हणून. द वे आर्किटेक्चरली, the way waterproofing was done, the way this structure was basically destroyed. Today, Kala Academy, whether we can regain it, whether we have lost it, is something best known to the artist and the scientific people who are involved in it. So today, with regards to specifically the sound, we had called the PWD engineers. So they have given us the BOQ of the type of things that were supplied, the equipment that was supplied. And prima facie, it looks like there are several things. What was in the BOQ doesn't seem to be there at Kala Academy. We will raise this issue and we will write to the Chief Minister. PWD still passes the buck on the art and culture, and the art and culture passes the buck on PWD. Someone has to be held accountable for this mess. Take a report, as I said, I will personally take a report from the various professionals, and we will make sure that this government and all these departments are held accountable. Chief Minister itself, he has to act in a time-bound manner. कला अकादमीत नव्यान बसयल्ली साऊंड सिस्टम खंय आउटडेटेड म्हूण कला राखण मानाची टिका. First thing was the mixer was old model, 8 years old. Secondly, you could hear, but from the row VW at the back 4 rows you could not hear clearly. The high frequency you couldn't hear. Monitors were very less. So 4 monitors, small monitor, you require at least 8 for this kind of stage. These are 3 things that I noticed for sound. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. गोंयांत ह्या जुनांत डेंग्यूच्यो 60 केशी नोंद जाल्यात. तुळा केल्यार केशींनी 140% वाड. फाटल्या वर्सा जुनांत 25 केशी मेळिल्ल्यो. अंदूच्या 60 केशींतल्यो 52 उत्तर गोंयांत, 8 केशी खंय दक्षिण गोंयांत. जुनांत पावस कमी पडिल्ल्यान केशी वाडल्यो म्हूण भलायकी खातें रजाव दिता. आमी पळयत जाल्यार डेंग्यू केसीस वाडटा अशें आयकपाक येता. सो एज कम्पेर्ड टू लास्ट इयर कितें फिगर्स आसा तालुका वायज आनी कितें आहा तुमचे कडेन? हय, आतां गेल्या वर्सा की ह्या वर्सा मातशें वाडल्या. सो आमचे दीस इयर वी हॅव 60 केसीस. This year, for the month of June, we have 60 cases. Of these 60 cases,
52 cases are in the North Goa and 8 cases are in the South Goa. So आमच्यो dengue cases are concentrated more in the North Goa. आता नॉर्थ गोवा म्हणजे खंयची एरियाज, एक म्हणजे म्हापसा that has got maximum cases, 17 cases are confirmed cases. So आम्ही खुद्दां आमी लोकांक बॅरलां भरून दवरूंक जाय, क्लोज करा, एअर टायट लीड घाला. जर तुमकां इफ यू बालदेनी भरून दवरला, ल्हान आयदनांनी भरून दवरला जाल्यार तुमी 2-2 दिसांनी ती चेंज करा सो दॅट लायफ सायकल गेट ब्रोकन. अँड ऑल्सो वी आर रिक्वेस्टिंग द कम्युनिटी टू हे 8 दिसांनी किंवा 7 दिसांनी आपल्याच घराच भोवती फिरून पळयात. म्हणजे पोरसूं आसात, पोरसान कितें बाटल्यो पडल्या किंवा खूबदां पळय ट्रेज आसता तातूंत त्यो ह्यो आसता सॉफ्ट ड्रिंकच्यो बाटल्यो, तातूंत अँड इवन 5 ml ऑफ वॉटर इज इनफ टू ब्रीड हंड्रेड्स ऑफ मस्किटो. ज्या घरान ब्रिडींग जाला केस जाल्या त्याच घरान ब्रिडींग मेळटा आनी उडे बारव्या 2 दिसां परत आमी येवन पळयता म्हळ्यार परत थंय. सो इट वॉज कंटिन्युअसली देर, सो वी हॅड टू इश्यू नोटिसीस टू दॅम. And we can notices कित्याक दिले, it is nothing for us, आमकां कितें मेळना न्ही, because of 1 or 2 people we cannot हे सपोज वॉर्डाक सपोज सब सेंटराक that area we cannot let cases increase. कित्याक हाजे जे मस्किटो आसा डेंग्यूचो, इट ब्रीड्स इन अँड अराउंड द हाऊसेस, आमच्या घरा भोंवतणी असतात ते. सो मॅडम डॉक्टर पयली पेक्षा लास्ट इयरा पेक्षा ह्या वर्सा कितले पर्सेंटेज वायज इनकेस जाले? पर्सेंटेज म्हळ्यार गेल्या म्हणजे द मंथ ऑफ जून लास्ट इयर आमकां 25 केसी आशिल्ल्यो, ह्या फाटी 60 केसी आसा. So almost double. Yeah, so almost double you can say. We have there is a slight peak. Incidence has increased. So this is the time we have to be very careful. कला अकादमीच्या वाठारांतले स्क्रॅप बेगोबेग काडचे म्हूण पणजे भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांची कला अकादमीक नोटीस. ह्या स्क्रॅपांत पावसाचें उदक भरून डेंग्यू मलेरियाच्या जळारांची वाड जायत म्हूण शिटकावणी. जायते फावट तोंडान सांगून खंय आडनदर केल्ल्यान नोटीस काडची पडली. आमी सध्या आसा ते म्हणल्यार कला अकादमी सदांच वाद विवादान आतां 1 वर्स जालें पळयता आमी कांय दिसा पयलीं हांगासर एक स्टोरी केल्ली की कला अकादमीच्या भितर कंपाउंडा भितर हांगासर मिनी स्क्रॅप यार्ड जाला काय कितें असो प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताच्या उपरांत जी आमची डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांच्यान ताका मे म्हयन्यान नोटीस काडिल्ली की हांगा जे स्क्रॅप सगळे आहा ते क्लियर करचे, कारण पावसा दिसांनी डेंग्यू जावपाची आनी कितें मॉस्किटो ब्रिडींग जावपाची शक्यता आहा ताका लागून. पूण आतां परत आमकां दिश्टी पडटा की हांगासर सद्या तांच्यांनी टेम्पररी एक ताडपत्री घातल्या आनी ते सगळे थोडेशे आहा ते एरिया आहा ती कवर अप केल्या, पूण थोडीशी एरिया आहा ती प्लास्टीक बॉटली आनी कितें पायपां ती तशीच पडलेली आसा आनी ताका लागून हांगासर मॉस्किटो ब्रिडींग जावपाचे चान्सीस आहा. कारण आमी पळयता की गोंयांत सद्या खास करून डेंग्यूचे जे पेशंट आहा ते वाडलेले आहा. पणजे पळयता आमी की खुबशे कडेन कचरो आसा, तांकां अशी नोटीसी बी कोणाक काडल्या तुमी? कचरो म्हणजे आमकां मेन प्रॉब्लेम इज द स्क्रॅप दवरतात किंवा स्क्रॅप यार्ड्स आसात, स्क्रॅप जे आसता तातूंत उदक साठू शकता. म्हाका उदक इल्लेशें पुरो न्ही डेंग्यूचे मॉस्किटो. सो इवन कला अकादमी कडेन सुद्दां खूब स्क्रॅप पडिल्लो आसा. तांकां आमी मन्सूनच्या पयलीं सुद्दां तांकां सांगिल्लें, तांकां तेन्ना सुद्दां नोटीस दिल्ली. आतां हालीं परत नोटीस दिला तांकां कितें म्हणून दे हॅव टू रिमूव दॅट स्क्रॅप ऑर दे हॅव टू कीप इट अंडर कवर. तातूंत उदक भरलें की आमकां डेंग्यूचे मस्किटो ब्रीड जातले. स्टुडंटा खातीर कला अकादमीच्यान रुपेश रावत. घोग्यांचो पावस आनी नेटाच्या वाऱ्यासरची कुठबंद जेटीर लायिल्ली एक बोट उदकांत उमथली. सुमार 60 ते 70 लाखांचें लुकसाण म्हूण बोटकार दावो करता. प्रकरण पुलिसे मेरेन पावलां. आमी जाणा ह्या दिसांनी नुस्त्याचो धंदो बंद आसा आनी सगळे ट्रॉलर जेटीर उबे केले आसात. अशेंच कुटबाना जेटीर सगळे ट्रॉलर उबे केले आसतना एक ट्रॉलर तांतलो बुडलो आनी त्या ओनराक सुमार 60 ते 70 लाखाचें लॉस जाला. कुंकोली पुलिसांनी स्पॉटार वचून पंचनामा केला आनी तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. मडगांव सावन प्रुडंट मिडिया खातीर सावे डायस. दिवचले जागो म्हारग, लोक गरीब. मयेच्यो इव्हॅक्युए प्रॉपर्टी अजून थळाव्याच्या नांवार जायनात. मुख्यमंत्री भिवपाची गरज ना म्हणटा दिवचलकारांचेर भिवपाची परिस्थिती. गोवा फॉरवर्डाचो विजय उलयला. दिवचले खंय दादागिरी वाडल्या. विजयाचो दिवचले जनता दरबार जालो. लोक विधानसभेंतले इशू घेवन विजया कडेन. ह्या जनता दरबारान आमकां अशें दिसता
की हो भाग गोंयचो इज अबाउट रिच लँड पुअर पीपल. ते आतां आमकां कोणे तरी हांगा सांगलें की हो गांव इज अबाउट रिच लँड अँड पुअर पीपल. सो लोकांची खूब समस्या आहा. सो लोकांक हांगा भंय आहा, लोकांक भंय आहा आनी हांगाचो मुखेलमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना. श्रीपाद भाऊ सांगता की पळोवया म्हणून. सो लोकांक आतां ते पळोवया आनी भिवपाची गरज ना हाजेर वाज आयला आनी लोक आपल्यो समस्या आपले कितें कागाळी आहा त्यो सांगपाक हांगा आयले. आनी दिसता म्हणटा तें दिवचलेन तरी करप्शन खूब वाडलां, दादागिरी वाडल्या, लोकांचो हॅरेसमेंट जाता. आनी हे हांवें कितें म्हजें हांवून सांगना, लोक जे सांगता ताजेर क्लियर कट दिश्टी पडटा की सब डिविजन जमनीचे इतले लूज पद्दतीन करतात आनी इतले सामके लूज सरकार ताका परमिशनां दितात की हो वाठार गोंयकारांचो उरतलो काय ना, फाल्यां गोंयकार हांगा जगतले काय ना हाजेर व्हडलो एक प्रश्नचिन्ह आहा. आनी म्हाका दिसता हे इश्यूज सगळे म्हाका एसेंब्लीन रेज करचे पडटले. हांव रेज करतलो. इवॅक्यूय प्रॉपर्टीचो इशू, मागीर इवॅक्यूय प्रॉपर्टीचो इशू तस्सो आहा. थंय आतां मुखेलमंत्री म्हणटा की 2014 मागीर बांदले ते आपूण मुट्टलो. युरो कपाचे पयले सेमीफायनलींत स्पेनान फ्रांसाक मारून फायनलींत सुवात जोडली. फ्रांसान 1, स्पेनान 2 गोल मारले. फाल्यां राती नेदरलँड आड इंग्लंड दुसरी सेमीफायनल. 15 तारखेर फायनल. तेवटेन कोपा अमेरिकांत अर्जेंटिनान कॅनडाक 2-0 मारून फायनलींत पावले. आज उरुग्वे आड कोलंबिया दुसरी सेमी. 14 तारखेर कोपा अमेरिकाची फायनल. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.